गोंयभर लागिल्लो उजो आटोपांत आयला. ह्या उज्यान पर्यावरणाचें कितलें लुकसाण जालां ताचो अहवाल तयार करून केंद्राक धाडटले, रानमंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. म्हादय अभयारण्य तशेंच गोंय कर्नाटक शिमेर उजो लागलो जाल्यार तो आटोपांत हाडपा खातीर एक पंगड नेमला, अशें मंत्री विश्वजितान सांगलें. पूण आयज कितें जालें की आयज NDMA आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची मिटींग आशिल्ली ऑन रिव्यू ऑफ फायर्स इन गोवा. सो बेसिकली दॅट वी हॅड टू टेक अ डिटेल मिटींग and there was a VC specific to Goa with all additional secretary home बी सगळे लोक आशिल्ले प्लस बाकी रिसर्च सायंटिस्ट बी सगळे पर्टेनिंग टू द स्टेट ऑफ गोवा. प्लस आमी ऑलरेडी आतां टीम केल्ली आसा टू कोऑर्डिनेट विथ कर्नाटका. काल तुमकां ट्वीट करून हे दिल्लें आसा. प्लस आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया नॅशनल फायर मॅनेजमेंट प्लॅन हे सगळे हेजे खातीर NDMA कडल्यान त्यांनी एक वेगळो तरेचो बजेट व्हडलो बजेट केल्लो आसा आनी कांय स्टेट्साक इन्क्लूड केल्ले. गोवा वॉज नॉट इन दॅट, बट इन व्यू ऑफ द सिच्युएशन गोवा टुडे we have already asked them. I have already written a mail to the Joint Secretary Government of India to see that Goa is also included, so we get this fund so that we are able to do. This is pertaining to management of the forest, and also I have taken a strict decision and said काल कोण तरी दोग जाण भितर गेले तो बुक ते म्हणटा तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन आमचे वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन ॲक्ट. आता कोणी जर भितर गेलो आमकां सेन्सिटिव्हिटी त्याच बरोबर स्ट्रिक्टनेस बी दवरपाची गरज आसा. लोकांचे रायट्स वायल्ड लायफ सेंच्युरी ऑलरेडी इतली आहा सगळीकडे. म्हादय आसा, नेत्रावळी आसा, खोतिगांव आसा, हे सगळे महावीर वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा तेजे त्यांनी अपडेट घेतले, म्हादयाची अपडेट घेतली. तांकां एक्झॅक्टली सांगलेलें आसा कितें आहा तें आनी एक्झॅक्टली एरिया कितली हॅज अंडरगॉन बिकॉज ऑफ दीस फायर एंड अदर थिंग्स इज वील बी असेस्ड अँड इट विल बी सेंट टू गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. इन कंट्रोल आता आहे आणि ऑलरेडी डिफेन्स मिनिस्ट्री थ्रू इंटरवेंशन ऑफ ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी we have got clear support of the defense, and here whenever anything is there we have got helicopters which were sent specially from Jamnagar and Mumbai to assist the Goa Forest Department and Government of Goa to douse the fires. Multiple reasons can be there, so let them do the internal review first. Every fire, why it was what was the indicative reference that we're giving. Every DCF has been given a specific range to put up a report to the department, and that we will submit to Government of India.